Attention of the House is drawn on the dangerous and dilapidated condition of the Mamledar office building in Pernem Taluka, which has reportedly become structurally weak and poses a serious risk to the lives of government staff and the general public visiting the office. The step government intends to take in this regards. Because sir, हालीत मामलेदार बिल्डिंग हा पेडण्या अख्ख्या पेडण्या तालुक्याक लागता आणि सगळे ऑफिसीस थंय डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सब रजिस्ट्रार बीडीओ हे सगळे आणि लोक थंय सगळे वयता. फाटल्या दिसांनी न्यूजार पयले आसतले स्लॅबाचे कुडके पडले आणि न्यूज जाल्लो सगळ्याक. म्हणजे खरेंच लास्ट 3 वर्सां पयलीं हांवें ह्यो क्वेश्चन रेज केल्लो. म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ हेचेर लक्ष तुमी येयले जाल्यार इन्स्पेक्शनाक 2-3 वर्सां पयलीं मामलेदार ऑफिस पेडण्याचे असं खरेंच जाणटे लिफ्ट ना थंयसर कितलीशींच वर्सां लोकांक येवंक वयर चडोंक देवंक त्रास जातात. सो जागो आयडेंटिफाय केला पण फुडें काय जावंक ना प्रोग्रेस. पीडब्ल्यूडीचो जागो 8,000 स्क्वेअर मीटर ITIच्या देगेक त्या दिसा आमी पळयला तुमकां दाखयला. जाय जाल्यार थंयसरूय करूं येता. पेडण्या सीट जर टाउनान जर ना जाल्यार वयर खंय तरी शिफ्ट करपाक बेगिनात मातशें लक्ष घालचें.